पार्क रेसिडेंट ऑफ खांडेपार आम्ही सध्या हांगा ऑफ रोडा जंक्शनाचेर आसा बीपीके ब्रांच आसा जी खांडेपारा त्याच्या मुखार आसा हांगा एवरी वीक पयलीं एक 2-3 म्हयने अशी शुक्रार शेनवार अशी पायपलायन फुटताली ह्याच जाग्यार सेम स्पॉटाचेर आणि आयजू परत फुटले आणि फाटल्या विकाकूय बीन फुटलेली म्हणटकूच जे कितें टॅक्निकल जर कितें इश्यूज आसा जावं ही पायपलायन हांगा घालपाक फिजिबल ना जाल्यार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान ही दुसरे कडेन व्हरची दुसरे कडल्यान शिफ्ट ओवर करची कित्याक जेन्ना उदकाची इतली टंचाई आसा असल्या परिस्थितीन प्रत्येक आठवड्याक कितले लाख लिटर सामकें अशें उदक वेस्टेज जावप हें म्हाका बरोबर दिसना. सो ही आतां खंय वयताली लायन पायपलायन? ही म्हाका दिसता मुड्डेर वागुर्मे. सो आयज तांकां आतां उदक आसपाना? हय आमकां आसपाना हांगा सध्या ते मेंटेनन्स करतलो न्ही जाल्यार बंद दवरची पडली आनी सेकंड थिंग खांडेपारान खुबश्यो केसीस पॉझिटीव जाल्ल्या कारणान तेंचे हांगा मनीस आसत नासत डावट आसा. फुटपा कारण कितें म्हणटा तूं आतां कशी कितें फुटली आसतली? ना एक्चुअली हांगा वेट काय ना जी पायपलायन गेल्या पळय न्ही तेचेर वेट काय ना फक्त गटर आसा पण ह्या स्पॉटाचेर जे फुटता पळय न्ही हें कारण तेंच्यांनी डिपार्टमेंटाले जे इंजिनियर आसा तेंच्यांनी सोदचें पडटलें. खंय खंय फुटलेली हांगा काय मातशी पळय न्ही तेका लागून एखादो जो प्रेशर वाडयलो तें एक कारण जावंक शकता. सो आतां आयज हांगा फुटला न्ही तूं म्हणटा तशें प्रत्येक वेळार खंय फुटता? ह्या 100 मिटर जे 100 मिटरचे डिस्टन्स आहा पळय न्ही जी फुटता ती ह्या डिस्टन्साचेर फुटता. कितले फावट आतां हो प्रसंग जालो? हय ह्या आतां कांय म्हणल्यार 8 ते 9 फावटी जाल्यो. 9 फावट? हय हय हय.